नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम जावन आसा कविता फुल्लिली काणी. हे कार्यक्रमा खातीर हांव घेवन आयल्या म्हगेले कविता न मनगो तुका तुळू आवय म्हणून. तुळू आवयक कितें खातीर नमन म्हणलेले एक प्रश्न तुमगेले मनांत उपजो पुरो. वय आनी 2 दिसान आमी विशू संक्रमण म्हणून आचरण करताची. ते आमगेले हांगाचे तुळू जनांगेले 9 वरस ते म्हळ्यार सूर्यान मीन राशी तुकून मेश राशीक प्रवेश जावचे विशू संक्रमणाचे म्हळ्यार सौरमान युगादी तांणी आचरण करताची. आमकां आमी चांद्रमान युगादी आचरण करचे आनी आमगेलो संवसार पडवो चैत्र मासांतू आमी आचरण केल्ले. आनी आतां हे विशू संक्रमण म्हणलेले हांगाचे आमगेले दक्षिण कन्नड तशेंच केरळाचे थोडे भाग हांकां सगळ्यांकय 9 वरस विशू संक्रमण. ते तुकून ह्या संदर्भार एक तुळू आवय ती आमकां आश्रय दिलेली मनीस. म्हळ्यार आमी गोंयांत तुकून पोर्चुगीसांगेले आक्रमणाक भिवन थंय तुकून आमी हे बरेन हे करावळी दिकान कर्नाटक करावळी आमी आयिल म्हळ्यार आमकां आश्रय दिवन आमकां राबो जागो तशेंच आमकां उद्योग प्रती एक हांगा स्थापन करूंक आमगेलो व्यारू वेवहार करूंक आमकां जाग दिवन आमकां मोगान आमकां आश्रय दिलेली हांगाची तुळू आवय. ते तुकून तिका ह्या संदर्भार एक नमन कोरया म्हणून हे कविता हांवें वेंचून घेतला. जाल्यार ही कविता मात्र हांव बरोवन सुमार 20-25 वर्सां जाले. बशा तुळू म्हळ्यार आमगेले कोंकणी साहित्य अकादेमीच्यांनी सुमार एक 20-25 वर्स फुडें एक बहुभाशा कवी गोश्टी केलेले. तांतू तुळू लोक आशिल्लेची, मागीर कोंकणी लोक आशिल्ले, कन्नड लोक आशिल्ले आनी कुर्गाचे आशिल्लेची, नवायत आशिल्ले. अशी सगळ्यांकय मेळून एक कवी गोश्टी ती. आनी ते कवी गोश्टीचे अध्यक्षपण हांव वयसून घेतिल्लें. त्या संदर्भार हांवें आमी कशी हे तुळू भुंयचे हाजेनी उपकारान आमी कितले तांकां आमी कृतज्ञ जावन आसूं का म्हणलेले एक विचारू मना हाण घेवन हांव कविता बरयलेलें. ते आतां तुमचे मुखार हांव प्रस्तूत करतां. तुवें दिलें म्हाका आसरो तुज्या ह्या मातयेंतू नमन गो तुका तुळू आवय देव बरें करूं. तुवें दिलें म्हाका आसरो तुज्या ह्या मातयेंतू नमन गो तुका तुळू आवय देव बरें करूं. तुळू पणसा सारके मोवाळ आनी गोड गो तुजे अंतराळ. तुवें दिलें पेज आनी मीठ, शेत आनी भात, गद्दो आनी तोट. तूं केले मानू शेणेरे नागेरे पोरबुले म्हणून नमन गो तुका तुळू आवय. घर भरूक नव जेवच्याक तुवेंच शिकयलें. घर भरूक नव जेवच्याक तुवेंच शिकयलें. पोली पोली म्हणून आपोवच्याकय तुवेंच शिकयलें. नागू भूत बलियेंद्राले पंजुर्ली कल्लुर्टी आली बब्बरी आले कृपा कटाक्षू तुवें दिवयलें. तंबील कोन कंबळाक तुवेंच हात दवरून व्हरलें. नमन गो तुका तुळू आवय देव बरें करूं. भरम दिसता म्हाका, भरम दिसता म्हाका भूंय तुगेल जाल्यार बिसू परबे दिसू तुजेच भुरग्याल हातांनी बुळे काणीक आमी वांटून घेतले. बुळे काणीक आमी वांटून घेतले. तुका ऋणी हांव, तुका ऋणी हांव कशी तुजे उपकार आठोवूं. नमन गो तुका तुळू आवय देव बरें करूं, देव बरें करूं. हांवय दिला तुका येद्देशे मोगरे फुल्ला वासू. तेंबरे दुडी संगाती बरशिले हांवें
ब्रास बँडा नादू आनी नाच. मिरसांगे तिखसाणी आनी कणगां गोडसाणी. येद्देशे भांगार आनी येद्देशे शिंगार. थोडेशे शिकाप आनी कलेच्यो पोस. तुज्या मातयेर हांव वतला हुमेच्यो पावस. हांवय आपणायले आबाले फुलाचे रंगान हांवें तुका शिंगारलें. तुजे मातयेच्यो गंधो हांवय आपणायले आबाले फुलाचे रंगान हांवें तुका शिंगारलें. एम्मेन कामतीन गायले तुळुनाड राणी नी धन्ये. एम्मेन कामतीन गायले तुळुनाड राणी नी धन्ये. ಗೋವಿಂದ ಪೈನ ಮಳ್ಳೆ ತೌಳವ ಮಾತೆಯೇ ಮರಳಿ ನಿನ್ನುದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತೆ ಹರಸು. लाख लाख नमन तुका तुळवावय. लाख लाख नमन तुका तुळवावय. ना कोणय जगांतू तू जितली ममतामयी. देव बरें करूं तुका, देव बरें करूं. वय देव बरें करूं म्हळ्यार एक धन्यवाद सांगचे एक शब्द तो. तेतून आमी तुळवावयक देव बरें करूं म्हळ्यार तिका एक धन्यवाद एक सांगचे एक संदर्भ. कित्याक म्हळ्यार सुमार 500-600 वर्स फुडें, वर्स न्हय शतमानां फुडें, सुमार 16 शतमानाक आमी गोंयांतून हे दक्षिण कन्नड करावळीक आमी वलस येयलेची, स्थळांतर जाल्लेची. बरी 16 शतमानां न्हय, ताजे फुडें तुकून येत आशिल्लीची. थंय थंय घाटवैरी, मागीर हे कर्नाटक करावळींतू, तशीच कासरगोड, मुखार कोच्चीन मेरेन आमी वचून थंय थंय वस्ती केली. जाल्यार सुरवेक समुद्रा मार्गारी दोणेर बैसून येयल्यांकय, तशीच मार्गारी म्हळ्यार पांयवाटेरी चोलना येयल्यांकय आमकां आसरो दिल्लेले हे तुळू भोयन, तुळू आवयन. तीन आमकां राबूंक हांगा जाग दिलो. तुवें दिले म्हाका आसरो तुज्या ह्या मातयेंतू. नमन गो तुका तुळू आवय, देव बरें करूं. बोशा तुळू लोक तांणी कितले चांग मनीस म्हळ्यार मूलतः तांणी हांगाचे निवासी जाल्यार हांगा कोण आयल्यार तांकां तांणी मोगान तांणी जाग दिलो, मोग दिलो आनी आहार दिले. हांगा कसले व्यार वेवहार करूंक तांणी तांकां एक अवकाश दिलो. तुळू पणसा सारके मोवाळ आनी गोड गो तुजे अंतराळ. वय तुळू पणस आनी बर्क पणस म्हूण दोन आसा. बर्क पणस चिकी गट्टी तो, ताका व्हड आड्डोळेर घालून शिंदुका पडटा. जाल्यार तुळू पणस तशी न्हय, मोवाळ हातानच पिसलूक येता. म्हळ्यार तितले मोवाळ तुळू जनांगेले मन म्हणटाची. तेतून तांकां तुळुवा म्हूण म्हणटा तेच कारणाक म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार तितले मोवाळ तो तुळू पणस कशी हातान पिसळू येतगी, तशीच तुळू जनाल मन ताय तितले मोवाळ. गोड मोवाळ मात्र न्हय, तुळू पणसा सारके तांणी तितलेच तांगेले आंतरीय तितले गोड. तुवें दिल्ले पेज आनी मीठ. बोशा पेजेचे एक अभ्यास आमकां करिल्ली तुळू भुंयच्यानीची म्हूण म्हाका दिसता. बोशा ताजे फुडें सुरयशीत ते वाण घालून घेवन कसो घी एक सार घी एक घश घी करून जेवतालीच आमी. जाल्यार तुळू हे गांवां येतरी आमकां उकडतला पेज, ताका मीठ घालून जेवची, तूप घालून जेवची. तो एक अभ्यास भोवशा आमगे तुळुनाडान आमकां एक दिल्लेले देणे ते. तेतून तिका आमी धन्यवाद सांगताची. तुवें दिल्ले पेज आनी मीठ, शेत आनी भात. वय आमकां गद्दो तोट, आमकां कृशी करूं जागो पुरो तीन सोण दिले. आमी क्रमेण ताजी जमीनदार म्हणून घेतले. तांगेले भुंयत तांणी गोळू सुरू केले आनी आमी ताजे जमीनदार म्हूण सांगून घेतले. तुवें केले मानू शेणेरे नागेरे पोरबुले म्हणून. वय तांणी आमकां शेणेरे, शेणय म्हूण आशिल्ले न्हू आमगेल्यांतू, तशी कोणा जाल्यार शेणेरे म्हणचे, नागेरे म्हणचे. तशीच पोरबुले म्हळ्यार आमगेले क्रिस्तांव भावंडाक पोरबुले म्हूण तांणी आमकां एक बहुवचनाचें एक मानू सन्मानू हे तुळू लोकान आमकां दिलें.
घर भरूक आनी न जेवच्याक तुवेंच शिकयलें. घर भरचें म्हूण एक कार्यक्रम आसा. सादारण नवरात्री इतल्याक आमी म्हळ्यार हे बिसू संक्रमण म्हणटा आमी बित्तूचे कार्यक्रम कसले बित्तूचे कार्यक्रम जावचे हे बिसू संक्रमणाक. विशू म्हणटाची विशूंतू पुराय जाल्लेली नव रंदैकाई असल पुरा हाण देवा कुडान दवर न्हू, एक कन्नडी दवर न्हू, थंय देवाली एक हे दवर न्हू, मुर्तेनी दवर न्हू, कसं सुवस्थ असं ते पुरा देवा कुडान दवरून घेवन सकाळी उठायलेलेच आमी प्रथम दर्शन ताजे करचें. म्हळ्यार ते कणी इडूद म्हणटा ताका, कणी दवरचे. मात चांग वस्तू थंय दवरून सकाळी उठावन ते पळोवका. म्हळ्यार वर्सभर आमकां समृद्धी ताजेन मेळटा म्हणून एक विश्वास. तशी हे बिसू संक्रमणा तेस कसा म्हळ्यार बित्तूचे म्हणटाचे. बेळे मुखारसून बेळे काडचे खातीर बित्तूचे एक प्रशस्त एक समय हे विशू संक्रमण. मागीर मुखारसून नवरात्री वेळाक म्हळ्यार ओणम म्हणटाचे केरळांत. ते ओणम जावन थोडे दिसानच नवरात्री आरंभ जाता. त्या वेळार कठाव जाता. कठाव म्हळ्यार बेळे कातरताचे आनी नवेची ते शेत आसा ते हाण माथ्यार व्हांवन घेवन येवन घर भरचें म्हणटाचे. ते एक समृद्धी संकेत. ते शेत ते हाण घेवन घर भरून मागीर देवा कुडांत देवाल हाजे मंटपाक तशीची पाळल्याक आनी आमगेल दुड्ड दवरचे एक तिजोरी म्हण आसल्यार ताका एक खंयचे खांब्याक आनी माड्ड्याक असल पुराय आनी घरा माडाक पुराय हे शेत घरा प्रधान द्वाराक पुरा बांदिताचे. म्हळ्यार समृद्धी भोर न्हू विरकुका म्हळ्यार एक अर्थार ते बांदूचे. तसल एक संप्रदाय आमकां हे तुळू भुंयके तरी आमकां आमी पालन करूंक आरंभ केले. आनी नवे जिवचे म्हळ्यार ते नवे कसो तांदूळ घरा येता ते ताजी एक शीत कोरून तेच नव रंदैकायची रंदय कोरून गोडशी करून देवाक एक अर्पण करून तेच जेवचे क्रम आसता नवरात्रींत. तशी घर भरचे आनी नवे जेवचे. भोवशा हो संप्रदाय आमकां हे तुळुनाडासून आमकां मेळ्ळे म्हूण हांव लेखतां. तेतून घर भरूक नव जेवच्याक तुवेंच शिकयलें. पोली म्हणून आपोवच्याकय तुवेंच शिकयलें. पोली म्हळ्यार ते वय एक समृद्धीचेच एक उत्तर. तें कावेरी संक्रमणा वेळार ते शेत आमी हाडलेले आशिल्ले चिके आंतू बळ्ळांत भरून घेवन आनी ते शेत चिके अशी मारून घेवन ते विरकूची अशी ते करताची. ताका पोली म्हूण एक सकाळी पलपल्यार येवन एक ते करचे कार्यक्रम आसा. ते वय करूंक आमकां हे तुळुनाडाच्यानच आमकां शिकयलें. तशीच नागू भूत बलियेंद्राले पंजुर्ली कल्लुर्टी आली बब्बरियाले कृपाकटाक्षू तुवे दिवयले. वय नागाराधन म्हणलें तुळुनाडाचे आमचे एक देण तें. म्हळ्यार परशुरामान तागेले कुडारी काण घेवन समुद्राक कितले दूर वता तितले दूर उड्डोवन ते कुडारी खंय वचून पडता तितली ताई समुद्र मागशी वतरी ती भूंय आमकां राबूक म्हूण मेळटा. जाल्यार समुद्रा उदकाचे मिट्टा उदकाचे अंश आशिल्ल्यान थंय कसलेय कृशी करूं जायना आशिल्लें. जाल्यार नागदेवान येवन तागेल ते कसगी विशिश्ट जालेली एक विश त्या पुरा पसरसून तांतूंत ती मिठसाण ताणें काण हांगा कृशी योग्य भूंय केलेले त्या नागदेवान. ते तकून संपत्ताक जेवो आनी संतानाक नागूची प्रधान देव म्हणलें एक नागाराधनेचे एक विशिश्ट संप्रदाय हे तुळुनाडातकून आमगेल जनांनी घेतिल्ले आसा. तेजकून नागू भूत आमी देवा नमगताले भूत असन पुरा दैवांक आनी पुरा नमगूक आमी हे भूप्रदेशा येतरी आरंभ केले. आमी राबिल्ले जाग्याक एक खंयची एक भूत नातले एक दैव ताजे एक पारम्य आसता थंय महिम आसता. तेतून आमी ते राबिल्ले जाग्याचे खंयची भूत आसगी दैव आसगी ताका नमगून
ताका नेम गी कोल गी दिवची गी तसल करचे संप्रदाय ते भोवशा जावन आमगेले वैष्णव संप्रदायांत नाश पुरो जाल्यार एक तर आमी रब्बील भुंयचे कसो संप्रदाय आसा ते आमी आचरण करूंक आरंभ केले. पंजुर्ली, कल्लुर्टी, आली, बब्बरिया असले आमी खंयची जाग्यार राबता त्या जाग्याचे दैवाचे नातल्या भुताचे एक आराधन करूंकय हे तुळू आवयन आमकां शिकयलें. बलियेंद्र म्हळ्यार बदल जावन तो वामनान पाताळ लोकां पेटयलो तसलो आमगेलो महाबली तो बली चक्रवर्ती तो तागेले चेडू बाळांक पळोवच्याक म्हळ्यार तागे प्रजाजनां पळोवच्याक तो दिवाळी परबे वेळार वयर येता 3 दीस येवन पुरा संपत समृद्ध तागेले प्रजा लोकांक सूख संतोश पळोवन तो परत तागेले गांवां मागशी वता म्हूण एक विचार आसा. त्या तुकून ते बलियेंद्राक एक आपोवचे एक संप्रदाय हे तुळुनाडांत आसा ते संप्रदाय आमी आतां पालन करताची. आतां म्हळ्यार केन्ना तुकून हे भुंयत येवन आमी वास्तवी करूं आरंभ केली ते तुकून त्या दीस तकून आमगे लोकूय बलियेंद्राला आराधन करता. तुळशी परबे वेळार बलिपाड्यमीक एक तुळशी काडट्या लागीं एक बलियेंद्राला स्थापन करून ताका आपोवचे एक संप्रदाय आसा. तशीच तंबील कोल कंबळाक तुवेचे हात दवरून व्हरले नमन गो तुका तुळू आवय देव बरें करूं. वय तंबील कोला कंबळ म्हळेले हांगाची प्रादेशीक जाल्लेली विविध आचरण आसा ते आमी कोण गोंया तुकून हांगा येवन राबले की वास्तव्य आमी ते आचरण करूंक आरंभ केले. हे पुराय असल एक नमनेचे आचारो विचारो संप्रदाय आमकां दिल्ले तसले ते तुळू आवयक नमन म्हणू कवयित्री सांगता. भरम दिसता म्हाका भुंय तुगेल जाल्यार बिसू परबे दिसू तुजित भुरग्याला हातांनी बुळे काणीक आमी वांटून घेतले. वय भरम दिसता कित्याक म्हळ्यार भुंय आरंभीक तांगेली आशिल्ली मागीर क्रमेण ताजी जमीनदार तूं केन्ना मेळ्ळी की मेळ्ळ तरी जमीनदाराक बुळे काणीक म्हूण तांणी ओपसून दिवत तसली एक कसली सत्संप्रदाय तो आनी कितली भरम आमी पावता म्हळ्यार कितले तांगेले एक हृदय श्रीमंतीक ते दाखयता म्हळेले हे एक आचरणेंत दिसता. तुका ऋणी हांव त्यात खातीर आमी सदा सर्व काल हांगाचे मूल निवासींक आमी ऋणी जावन आसुका. तुका ऋणी हांव कशी तुजे उपकार आठवूं नमन गो तुका तुळू आवय देव बरें करूं. तशें जाल्यार तुळू आवय तुकून घेतील मात्र आमी म्हूण तुमी निमगू पुरोची ना आमी थोडे हे तुळू मातये दिल्लेले आसा. हांवय दिला तुका येद्देशे मोगारे फुल्ला वासू. वय आमगेले लोक म्हळ्यार तांतू क्रिस्तांव भावंड खंय वास्तविके लागीं तांणी थंय पुराय मोगारे वाडयले. मोगारे पळोवन पळोवन गांवभर तांणी प्रसार केलो. बोशा पांगाळ तसल कडेन इवन भटकाळ म्हळें पुरा कडेन मोगारे न्ही कस्तुरी मोगारे मंगळूर मोगारे पुरा म्हणटाची मोगारे वाडोवचे मोगारे माळचे मोगारे देवा समर्पण करचे हांगा पुराय आमगेले कोंकणी लोक मस्त आसक्ती दवरलेले. तसल एक मोगाऱ्या पळोवन पळोवन हे गांवांक दिल्लेले आमगेले कोंकणी लोकांना. तेंबरे दुडी संगाती बरशिले हांवें ब्रास बँडा नादू आनी नाच. वय हांगा मूलतः हांगाचे वाद्य तेंबरे दुडी पुरा असल पुरा आशिल्ले. ताजेवटू आमगे क्रिस्तांव भावंडांनी ब्रास बँड तांणी ताजी एक नाद बरसिलो. तशी आमगेले देवळांतूय बँड वाजप म्हूण म्हणटा आमी देवान उत्सवा येतना ते बँड वाजप पुरा वाजूचे एक क्रम बोशा आमके तुळुनाडान दिल्लेले. तुळुनाडाक आमी दिल्लेले एक देणे म्हूण सांगूं येता. तशीच मिरसांगे तिखसाणी आनी कणगां गोडसाणी. वय मिरसांग कणंग असल पुराय आमी हाडलेली वस्तू. मूलतः हांगा मिरसांग कृशी करनाशिल्लेची कणगां कृशी करनाशिल्ले हे पुराय आमी कोंकणी लोकांना हे भुंयक मिरसांग जेवो कणंग जेवो. तशी भांगराची एक पिशी म्हणून येता नातल्यार भांगर आमी हाडोंक घेतिले पुरा आमकां भांगराचे चड बायल मनशांक जेवो नातल्यार देवळांतू देवाक भांगर घालून अलंकार करचे हे पुरा विचारू आमी पोशा हे भुंयक दिल्ले म्हूण दिसता.
थोडेशे शिकप आनी कलेच्यो पोस. वय शिकवण्या संस्थो आमगे लोकांना आतां केनरा शिक्षण संस्था आसा पुरो, एलोशियस आसा पुरो, ॲग्नेस आसा पुरो, नातल्यार बेसेंट आसा पुरो, अशी विविध संघ संस्थो तशी मणिपालांतू व्हड पै ब्रदर्सांनी आरंभ केलेले शिकवण संस्था आसा पुरो. अशी आमगेल कोंकणी लोकान तशी क्रिस्तांव भावंडान पुराय शिकवणे क्षेत्राक मस्त देणे हे भुंयक दिल्ले. कला तशीची संगीत आसा पुरो, असल पुराय कलेक प्रोत्साहूय आमगे लोकांन दिलो. तुजे मातयेर हांव वतला हुमेच पावसू. वय आमी हूम निस्तावन हांगा कृषीक जाल्ली केल्ले आमगे लोकान तेतुकून भोशाय हे मातयेक आमगेल हुमेच पावसू येदो पडला. तुजे मातयेचे गंधू हांवय आपणायले. तुगेल तुळू मातयेची तो पुरंपोळू तो गंधू आमी आमगेलो म्हूण आमी स्विकार करून घेतलो. आमी दोनी एकामेका परस्पर भाव भयणीशी आमी वाडलेची. आब्बाले फुलाचे रंगान हांवें तुका शिंगारले. मोगार मात न्हय, आब्बाले फुलय वड्डोवच्यांत आमगेल कृष्णां भावंड भारी मुखारी. तशी हांगाचे उत्सवाक खंयचे देवाल उत्सवाक नातल्यार बुत्ताचे कोलागी नेमागी आब्बाले फूल मस्त प्रधान. पोशा ते आब्बाले वड्डोवच्यांतू आमगेले कोंकणी लोक मस्त हे भुंयक तांणी दिल्लेले आसा. एम.एन. कामती म्हणून एक व्हड कवी आमगेल कोंकणीचो. तांणी मस्त कवन रचन केला. तसल्यांतू तांणी तुळुनाड राणी नी धन्ये म्हूण तांगेले कवनांत तांणी सांगताची. म्हळ्यार तुळुनाड बदल तितली तांणी एक गौरवान भरमेन पद बरयलेलें आसा. तशी आमगेल राष्ट्रकवी गोविंद पै तांणी एक तांगेल कवनांत सांगला, तवळव मातेये मरळी निन्नुदरदली जनिಸುವಂತೆ ಹರಸು म्हणून. तसले व्हडोड्ड कवी आमगेल कोंकणी कवीन हे तुळू भुंयक तांणी तितले एक कृतज्ञतापूर्वक स्मरण केलेलें आसा. लाख लाख नमन तुका तुळू आवय, ना कोणय जगांतू तुज्जितली ममतामयी. वय तिगेल जाग दिला तिणें आमकां आश्रय दिला, तो भूंय दिल्या, पुराय केला आमकां एक नांव, आमकां हांगा वेवहार करूंक कृषी करूंक प्रत्येकाक अवकाश दिलेले. ते तुळू आवयक तांगेले तुळू वर्साचे आचरणे संदर्भारी आठव करून घेवन देव बरें करूं म्हणचे एक अवकाश हांवें आपणावन घेतले ही कविता फुललेली काणी कार्यक्रमाद्वारे. हांगा हे कविता समाप्त जाता. ही कविता तुमकां कशी लागली म्हूण आमकां अवश्य बरया. येवच्या हप्त्यांतू अनेक कविता संगात परत हाजर जाता. नमस्कार.